वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत आयज लेगीत आंगा स्फूर्त आणि देशभक्तीचो संसार घडोवपी गीत आसा। अंदू वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जातात। 7 नोव्हेंबराक सगळी सरकारी कार्यालयां, शाळा, हायस्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालयां तशेंच भौसिक सुवातांचेर वंदे मातरम हे गीत सकाळी 10 वरांचेर एकाच वेळार गोंया सयत पुराय देशात गायतले आणि वाजयतले। तातूंत सगळ्यांनी वांटो घेवचो। आयज देशा खातीर कोणेच बलिदान दिवपाची गरज ना, जाल्यार देशा खातीर जियेतना विकसीत भारताक योगदान दिवपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। वंदे मातरम उतरां आयकतात तेन्ना आंगार कांटो येता। तातूंत एक वेगळी स्फूर्त आसा। ह्या इतिहासीक उतराक 150 वर्सां पुराय जातात। 7 नोव्हेंबर 1875 ह्या दिसा पंडित बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी हे गीत बरयल्ले। 1896 रवींद्रनाथ टागोर हांणी ह्या गिताक चाल लावन ते गायले। भारताच्या इतिहासाच्या संदर्भात गिताचो मोलाचो वांटो आसा। 1950 ह्या गिताक डॉक्टर राजीव प्रसाद हांणी राजमान्यताय दिली। तेन्नाच्यान हे गीत फक्त एक गीत उर नासतना ते देशाच्या स्वातंत्र्यात एक होमखण जाले।